मानाचे सोयरे बाबजीत आरोलकर आणि म्हज्या सांगतात सगळे माचयेर बसून आसलेले सोयरे आमचे मानाचे सोयरे आमचे आयचे केराचे दोनूय पंगड हांगासर पडूंक आयिल्ले सगळे भाव आनी भयण हांगासर हाजीर आसात आनी आयच्या दिसाक हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून फायनल चलयला ऑर्गनायझर सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव दिता तेच बरोबर हो सय घेवन शाबासकी दिवंक सोदता आमच्या ऑर्गनायझरान आनीक आयच्या जैतिवंताक जो जिखून जैतिवंत जाला त्या पंगडाक आनीक रानजा आमचेच आराबोलचे सांपेद्र क्लब बरो खेळ खेळून दाखयले आनी आमची उर्बा चलयत रावले चलयत दवरली बरो खेळ तुमी दाखयलो देखून तुमकां शाबासकी दिता जरूय दोनूय पंगडाच्यान जिखूंक जायना हो इनाम जाल्यार तुमकां शाबासकी दिता आसतना वेल डन आनी कीप इट अप म्हणटा ट्राय बेटर लक नेक्स्ट टायम आनीक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा बाब जीत आरोलकराक सगल्या ताच्या आदाराक असो आनीक आमचो सांपेद्र क्लब आमच्या तरणाट्यांच्या सांगाताक टुर्नामेंट चलता आसतना हावजी चलोवन आदार दिलो आनी तुमी सगळ्यांनी आदार दिलो आनीक जायते इनकामूय आमकां भितर सरला सायबीन माईच्या नांवान आनी तिच्या नांवाच्या आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल स्कुलाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा आनी सायबीन माईचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद हांव घेता आयसर आसलेले आमचे फादर वडन आनी सगळे मान्यवर पोर्टुगीज आनी हांगा जमलेले सगळे फुटबॉल मोगी सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक हॅपी स्पोर्ट्स नॅशनल डे रीच करता कित्याक आयज आमचो नॅशनल स्पोर्ट्स डे तशेंच सांपेद्र आराबोल हे एवरी टायम एक एग्जाम्पल सोडटा दाखयता की स्पोर्ट्स म्हणल्यार कितें तें आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स बरे भशेन तुमी हो इव्हेंट घडोवन हाडला म्हणून आनी खरेंच म्हाकाय खूब उमेद दिसली हांगा येतात म्हाका दिसलें की म्हाजें पार्टी फंक्शन कितें तरी चलता हें सगळें सेटअप फूल सो थँक्यू वन्स अगेन आयज स्पोर्ट्स नॅशनल स्पोर्ट्स डे दिसा म्हाका एक अनाउन्समेंट करपाची आसली आनी आयज बरीशी एक संदी मेळ्ळ्या माझे ड्रीम आहा की एक स्पोर्ट्स अकॅडमी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट करपाची आतां बेगिनात इलेक्शन्स आहा सो तेका लागून आमकां टायम ना पूण म्हाजें कमिटमेंट आनी आयज अनाउन्स करता हांव की स्पोर्ट्स अकॅडमी ही 5 ऑलिंपिक गेम्स इन्क्लुडेड आसतले तातूंत स्पोर्ट्स अकॅडमीन आमी गांवांतले बारीक बारीक भुरगे जे स्पोर्ट्सान फुडें सरतात आनी तांकां फॅसिलिटीज मेळनात ते आमी उदरगत संस्थे तर्फे प्रोवायड करून दितले आनी ट्राय करतले की नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमकां आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे पार्टिसिपेट जातले सो प्रत्येक विलेजीन आमचे कोचिंग कॅम्प्स आसतले परत कोचीस बेस्ट ऑफ बेस्ट कोचीस आसतले जेणे करून आमचे भुरगे आमचे गांवचे हांगासले भुरगे इंटरनॅशनल लेवलाचेर नांव करतले तशेंच सगळ्या पेरंट्सांकूय मागता की सगळ्या भुरग्यांक फ्रिडम दिवपाची एज्युकेशन शिकोवंक जाय म्हणून तांकां जे जाय स्पोर्ट्स जाल्यार स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज जाल्यार कल्चरल एक्टिविटीज एज्युकेशन जे तांकां दिसता फुडें घडोवपाचें तेंचें फ्युचर घडटलें तांकां फ्रिडम दिवपाचें आनी आमचे जेन्ना स्पोर्ट्स अकॅडमी जातले तेंच्यांनी एडमिशन ते डेफिनेटली घेवपाचें इतलेंच सांगून तुमकां सोंपयता